ताणें शेतांनी बांदपाक स्टार्ट केल्लें आहा. सो म्हजी सेकंड सप्लिमेंटरी आहा जे तुमी क्वेश्चनान म्हणलां की गायडलायन्स फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ 2021 ह्यो तुमी ड्रॉप केल्या आनी केल्या जाल्यार त्यो कितें आनी केल्यो ना जाल्यार त्यो केन्ना जातल्यो, एक कॉन्क्रीट आन्सर दिवचें. स्पीकर सर, जेन्ना पळय विधानसभेन राज्यपालान भाशण केल्लें त्या वेळार मायनी बॅन जावन नासल्यो. त्या वेळार मायनी बॅन जावन नासल्यो. त्यामुळे आमी जें भाशण केलां तें आमकां खबर आसा. पयलीं मायनीचो विशय जाग्यार घालता, कारण तोच विशय जाग्यार घालता म्हणसर जितलो पळय कश्ट काडचे पडटा ते हांव जाणा. आनी तातूंत भितर रिजनल प्लॅनाचो नवीन विशय हांव आनीक घेवंक सोदिना. इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जें आसा पळय ताजो आनी रिजनल प्लॅनाचो कसलोच संबंद ना. ते रिजनल प्लान 21, 2001 ऑर तो प्लान नासलो सुद्दां जाल्यार कोण इल्लिगल बांदता तो इल्लिगल बांदीत वतलो. ताका इल्लिगल हाका एक्शन घेवप हो वेगळो विशय. सद्या जे पळय रिस्ट्रिक्शन आसा, खूब जाण बोवाळ मारता. अनेक जाणांच्या पोटाचेर हांवें पांय दवरले आसूंक शकता हांव ना म्हणना. खूब जाण बोवाळ मारता की रिजनल प्लान ना कोणाक लागलो ना म्हणून. रिजनल प्लान 2021 आहा. But it has been restricted to 2001. That means I have reduced the scope of the plan. I have not expanded. Illegal constructions has nothing to do with the plan. जो कोण illegal construction बांदता पळय तो प्लान आसलो नासलो तरी बांदतलो. तो कितें प्लाना खातीर थांबचो ना. आतां तूं जें म्हणटा पळय टावन प्लॅनिंगान मातशें हें येवंक जाय, ट्रान्सपरन्सी चड येवंक जाय लोवर लेवलचेर. ती गॅरंटेड येणाऱ्या काही दिसां भितर तुका दिसती पडटली. सद्या कॉन्सन्ट्रेशन आसा तें आमचें मायनींग हाजेर आसा. सादारण म्हजी अपेक्षा आहा की ऑगस्ट एंडा फुडें मायनींगचे बऱ्योचश्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो. ताजे नंतर टावन प्लॅनिंगा फाटल्यान लागता. स्पीकर सर, ते अशें हे जे टावन प्लॅनिंगचो तुमी प्लॅन करतले आनी रिजनल प्लॅन करतले, दीस हॅज नो टीथ. जे एक्ट आसा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग हॅज नो टीथ. गेली 4-5 वर्सां 2-3 वर्सां जालीं म्हाज्या एका जमनीन हावसिंग बोर्डच्या लागींच तेकोन एकटो कोण कर्नाटकाच्यान आयलो आनी घर बांदलें. हांव समजलें तें हावसिंग बोर्डाचें जमीन. पळयता जाल्यार तो म्हाजी जमीन एक बॉर्डरचेर आसली जाल्यार तेका म्हाका आतां हायकोर्टा सामके हितूसून आपल्या मामलेदार कडसून डिमॉलिश म्हणून आयलें. डेप्युटी कलेक्टरान डिमॉलिश कर म्हणून सांगलें. त्या भायर तो परत आमच्या एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रायब्युनलान गेलो, तेणी डिमॉलिश म्हणून सांगलें. हायकोर्टान गेलो, हायकोर्टान परत तें मामलेदार कडेन धाडलें आनी आतां परत तें एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रायब्युनलार पावलां. आतां ताका जाली 2-3 वर्सां. स्पीकर सर, अशें कितें करत बसतले काय म्हणटा आमी. बरोबर. काही गोष्टी येतात जातून भितर तुमी जे दात म्हणटा पळय टावन प्लॅनिंगाक न्हय, टावन प्लॅनिंगाक फुडल्या हातून दिता. टावन प्लॅनिंगाकूच कित्याक जाय, पंचायतीच्या एक्टान असल्यार पुरो. पंचायत काय करिना. पंचायत न्हय, तुमकां जो कोण पळय सफरर आसा विक्टीम ताका दात दिता न्हय. दात पंचायतीक कित्याक दिवंक जाय? पंचायत दात नासतना चाबता लोकांक. आनी पंचायतीक एडिशनल दात जाय. आय एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. So I think honorable opposition leader should wait for another 2 weeks when the amendment to Panchayat Raj Act is coming. We are giving very clear deadlines and guidelines for Panchayat to act. And they will be legally enforceable by any person who suffers. I will tell you, Mr. त्या वेळार तुम्ही सजेस्ट करा न्हय. हांव 3 दिसाच्या जाग्यार तुमकां 7 दीस दिता अभ्यास करपाक जाय जाल्यार. तुमकां आनीक कितें मॉडिफिकेशन वी आर ट्रायंग टू वर्क आउट 2 थिंग्स आय एम मुवींग ऑन. वन इज एनी इल्लिगल कंस्ट्रक्शन हॅज टू बी डिमॉलिश. एनी इल्लिगल कंस्ट्रक्शन आफ्टर अ पर्टिक्युलर डेट हांव पोंद्याक हांव हें करना should be converted into a criminal offence which will land a person in jail for 1 year. त्या शिवाय ते थांबचे ना. अशा प्रकारचे काही कायदेशीर तरतुदी करून आमी समोर येता. हांवें केल्यो म्हणून सांगून ना, वर्तमानपत्रांनी लक्षांत धरच्यो. हांव फक्त पॉयंट कळपाक सांगता. अनलेस यू मेक इल्लिगल कंस्ट्रक्शन अ cognizable criminal offence, it will not stop because the current laws does not have powers to knock it off.
सो वी वील गिव दॅट स्ट्रेंथ टू द करंट लॉज. ह्याच अधिवेशनान येता भितरले. फक्त टाउन प्लॅनिंग यू वील हॅव टू वेट फॉर अनदर 2-3 months. स्पीकर सर, महाशय हांवें फक्त एग्जाम्पल दिलें. यू सी इन माय ओन केस, बट वेन इट इज कम्युनिदाद लँड, तो पयलीं कितें करता, पयलीं वोटर्स कार्ड घेता. आय डोंट नो फ्रॉम वेर ही गेट्स द वोटर्स कार्ड. मागीर आमदार येतात, सगळ्या मंत्र्यांक प्रेशरायज करतात, इलेक्शन येतशी. आतां दर वर्सा हांव पळयतां, म्हाका 43 वर्सां जालीं ह्या हावसान. दर इलेक्शनाक रेग्युलरायज सगळे मागतात. वास्कोच्यान सुरू जाता ते सगळे. हांवें काय वास्को मोडले, देशपांडेक तुमीच घेवन आयले. काल हांव ना, देशपांडेक हाडचो पडलो म्हणजे तो एक मिनिस्टर. हय, तशेंच जाता. हांव एक शब्द उलयलो ना थंय. ना उलोवच ना तुमी, ही गजाल खरी. मौन हांव एक शब्द उलयना, परंतु तेंच्या कडेन सगळ्यां कडेन वोटर्स कार्ड आसा म्हूण सांगताले ते. आमी हांगाच आसा, आमी गोंयकार. 67 झोपड्यो मोडल्यो काल जाल्यार थंय बसला. ते दर्यान बुडून मरतले म्हणून आमी एक्शन घेतला जाल्यार ताजेर ते कन्नड जाले कोण आनीक तातूंत सगळ्या प्रदेशांतले लोक. कितें आसा स्पीकर सर, राव रे. विजय सरदेसाई. विजय स्पीकर सर, एक गव्हर्मेंटान जे पयलींच्यान आनी गव्हर्मेंटान येवचे पयलींच्यान चीफ मिनिस्टराचो एक स्टँड आशिल्लो की पार्टिसिपेटरी एस्पेक्ट ऑफ द रिजनल प्लॅन हें आपल्या गव्हर्मेंटाचें विजन आसतलें म्हणून. पयलीं म्हणलें की ग्राम सभा नाजाल्यार एक प्लेबिसायड जातली म्हणून, आनी तो सुपर इम्पोज जातलो. स्पीकर सर, एकूच मिनीट. हें तुमी म्हणिल्लें. ताजे मागीर एक डिस्कशन अशें जालें की ग्राम सभा म्हणटा त्यो कंट्रोला भायर वतात आनी दे आर रूट ऑफ करप्शन. आनी एक सरकाराचो स्टँड आशिल्लो की 1 गोवा 1 प्लॅन. आतां म्हाका एक क्लॅरिफिकेशन जाय आनी एक मातशें अश्युरन्स जाय डेटीचें की बाबा तें 1 गोवा 1 प्लॅनाचें अजून तुमचें विजन आसा काय तें चेंज जालां? 1 गोवा 1 प्लॅन म्हळ्यार हे ओडीपी प्लॅन्ड एरियाज नॉन प्लॅन एरिया ना, एक प्लॅन आसतलो गोंयांत. 1 गोवा 1 केन्ना सांगून ना. अशें आसा की गोवा बचाव आंदोलनाक तुमी कितलेचदां उबे राविल्ले आहा थंय. आतां ती बोवाळ मारतात की अजून तूं अपॉयंटमेंटूच दिना म्हणटा हांगा. नाही, ती बोवाळ प्रेसांच्यान मागता, म्हजे कडेन अपॉयंटमेंट मागून मागे करिना. हांव तांचे कडेन काल उलयलां एक क्वेश्चन विचारचे पयलीं. म्हाका तो तें लागना. ताणें सांगलेलें अदर सांगता. नंबर 1 हॉटेल हयात 2009 एप्रूव जाला, म्हज्या काळान जावन ना. नंबर 1 तुवें हयातचो विशय काडलो म्हणून सांगता. नंबर 2 हरा हावजींग जें आहा तें 10 वर्सां पयलीं जालां, आयज जावन ना, म्हज्या काळान जावन ना परतें. स्पीकर सर, 10 वर्सां पयलीं हांव आमदार नासलो आनी हांव म्हणटा तें इल्लिगल अशें तुका दिसता जाल्यार आज मोडा. हरा हावजींग आसूं, आल्दे गोवा आसूं आनी ते हयात हॉटेल हातून दर्यांत आहा, एक सादो फिशरमॅन बांदता ते ताका रोखडें मोडटा. ते कोर्टान आसा न्हय, तूं कित्याक बेटा बोवाळ घालता. गेरा प्रोजेक्ट हो NGPDAचो टावन प्लॅनिंगाचो विशय न्हय. प्रॉब्लेम न्ही, ताजे खातीर हांव म्हणटा 1 गोवा गेरा प्रोजेक्ट ताणें एप्रूव केल्या. तो कोणें एप्रूव करून तो जग मारलो म्हाका लागना तें. हांव म्हणटा तर चूक केली जाल्यार उडयतो. 3 केशी आयल्या म्हजे कडेन. 3 केशी गेरा प्रोजेक्टाच्या संदर्भान आज दुसऱ्या संदर्भान हांवें PDAचो चेअरमॅन आसतना एप्रूव केल्या पळय. त्यो 3 केशी तो सार्दीन आहा पळय, नांव कितें हाजें, ज्युनियर सार्दिनाचें नांव कितें, शॉलम सार्दिनान 3 केशी मारल्या हाजेर. 3 आनी सरळ बरयला इल्लिगल पयशे खावन केल्या म्हणून. सर, त्यो केसीचें कितें जालें आतां? केसीचो स्टेटस कितें आहा तो आतां इन्व्हेस्टिगेट करता. म्हाजें करून हे असेंब्ली सेशनानूच लाय सूक्ष्म करुया. पूण हे स्पीकर सर एश्युरन्स दिलेच ना सीएमान. न्हय सांगता एक म्हणटी डेट दी. स्पीकर सर, एश्युरन्स दिवपाक हांवें क्लियर सांगला की मायनिंगचो विशय ऑगस्ट सप्टेंबर पर्यंत मेकळो केल्या नंतर रिजनल प्लॅनाचेर तो ताणें जे पळय विशय सांगले ते सगळे म्हजे तकलेन आसा. म्हाका रिजनल प्लॅनाचेर काही सोल्युशन अशें काडपाचें आहा की लोक जे पळय खंयच्या खंय बांदता बी पळय ताका टोटल एकदाची बंदी येवंक जाय. पण इट इज नॉट सच ए इजी थिंग. इट इज नॉट सच ए इजी थिंग. Question number B, the regional plan for Goa 2021 is already notified, but we are still following 2001 plan. Speaker sir, my question over here is, I want to know when the regional plan 2021 will be thrown open for the general public, because a lot of investments which are already made and which are genuine, you know, where the hotel industry or any other industry has to come, they are on hold. And
and lot of low-lying areas which are paddy fields are shown as settlement zone, whether they will be rectified or not. Speaker sir, हांव इतलेंच सांगता, the very reason 21 has been partially controlled is because of this low-lying paddy field. Yes. I am very clear, low-lying paddy field will not be converted. Speaker sir, लोकांनी शेता already बोललेली हा. ऐक रे. Already शेता बोललेली हा, तेजे कितें कोत्तलो? जर भल्ला सुद्धा आसत जाल्यार थंय ताका कंस्ट्रक्शन करपाक ते जर तूं पॅडी म्हणूं लागला आसत जाल्यार कन्वर्शन जावचें ना. त्यामुळे भरलेली जी आसा ते काडून घेवया, पण तो आशेन भरता. हे एश्युरन्स जाय स्पीकर सर, लोकांनी जी शेतां बोलल्या तितूंतली माती काडपाची गरज आहा. श्री निलेश काब्राल ती काडुया. चालू आहा, बरोबर चालू आहा. कोण ते जोजफ? Speaker sir, Honorable CM and Uttar almost dille asa. Only I want to ask, clarify whether when this regional plan as and when it will be finalized, that particular village panchayat or that particular municipality will be taken in total confidence, or last time जर केले एक plan तेणी धाडलो आणि बोलतोच मागीर plan केलो अशें जातलें. स्पीकर सर, आउटलाईन सांगता आणि प्रश्न विचारला म्हणून एका लायनीन सोडून सरकाराचे एसेन्शियल प्रोजेक्ट म्हणजे आता तुमकां खबर ना सांगता, जायका प्रोजेक्टाचे पळय पायपलायनी घालता पळय उदका पिवपाक, ताका सुद्दां काही जाण पयशे मागतात, खबर ना सांगता. म्हणजे ऐकलें? म्हणजे पब्लीक युटिलिटी, रोड, इलेक्ट्रिसिटी आणि सरकाराच्या जमनीचेर सरकाराचो प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री न्हय, सरकाराचो प्रोजेक्ट. त्या शिवाय इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान जर एखादो टुरिजम ओरिएंटेड किंवा इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट दिला आसत, इतले सोडले जाल्यार बाकी हावजींग बिवजींग सगळें आमी कंप्लिटली पंचायतीचे सोडटा. तुमकां जाय जाल्यार घरा बांदा, तुमकां नाका जाल्यार घरा बांदूं नाका. हाका एक्सेप्शन फक्त एकूच आसतलें, तें म्हणजे बेजिकली सिंगल ड्वेलिंग, डबल ड्वेलिंग, म्हणजे कुटुंबाक लागता त्यो एकाच हातून 3 किंवा 4 फ्लॅट जे आसता ल्हानशें घर, ते मे बी 4, आय डोंट नो वॉट सायज यू हॅव टू डिसायड. ती सोडून बाकीचे हावजींग प्रोजेक्ट सगळे जाय जाल्यार पंचायतीन घेवचे किंवा घेवचे न्ही. इट इज अप टू पंचायत टू डिसायड. इट इज नॉट माय लुकआउट. वी वील गिव फूल पावर्स टू पंचायत इन दीस मॅटर्स. सोडून इन्फ्रास्ट्रक्चर. स्पीकर सर, हांव फक्त बट अगेन म्हणून हांव तो विशय येदो व्हडलो कॉम्प्लिकेटेड आहा. अगेन दीस वील हॅव टू बी प्री डिटरमाइंड. स्पीकर सर, मार्च स्पीकर सर, हाज्या गांवान 6 काय 7 पंच आसले, सगळ्यांनी एक प्लॉट वांटून घेतलो. कोणाची जमीन हांगा हांवें गेल्या खेपे हाडलेली आनी थंय पंचायतीन रस्तो करून दिलो, लायटीचे पयशे दिले आनी प्लॉट करून जागा विकली. कित्याक प्रत्येक पंचाक एक प्लॉट गावलो आनी बाकीचे विकले. अशें जर जायत जाल्यार मागीर गोंय आमचें काबार जातलें. स्पीकर सर, त्या खातीर हो विशय जो आसा पळय तो कॉम्प्लिकेटेड आसा. अशें करुया आमी, टावन प्लॅनिंगाक रेज करा. हांव तुमकां सारकें क्लियर, कित्याक आयज हांव कितें सांगितलें तर तूं, हांव फाल्यां 17 पेपराचेर 17 तरेन येतलें. कित्याक ते अर्दवट सांगलेले, 2 मिनटान सांगलेले, 3 मिनटान सांगलेले गजाली सारक्यो करच्यो ना. द लायन ऑफ प्रपोज एक्शन लायन आय वील एक्सप्रेस टू यू. I intend to give the powers to panchayat subject to certain conditions, not by gram sabhas, by voting. Full village in vote करचे. पंचायत म्युनिसिपालिटी करचो ना सर. 5 वर्साक वोटिंग करचे पंचायतीन. ते वोटिंगाच्या आधाराचेर पंचायतीचो प्लान जो आसा तो सुपर इम्पोज करूया. But there is an exception to it. There are certain exceptions to it. Mostly infrastructure, government project, or approved by investment promotion board. Those will पंचायतीक सगळेच आमी सगळे गांवचे ठरयतले ठरया मरे. मागीर हांव साळावलेचें उदक दिना. हांव हांगाच्यान NTPCच्यान येता पळय पावर भायल्यांच्यान, ती पावर दिना. ती पावर तुमकां जाय, तें उदक तुमकां जाय, मागीर गांवान कांयच करूंक दिवचें ना, भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवंक जाय. सो देर आर सर्टन एरियाज वीच वील बी केप्ट आउट. बट हावजींग प्रोजेक्ट इज वन एरिया वीच वील बी डेफिनेटली इन द हँड्स ऑफ पंचायत, अदर दॅन फॅमिली ड्वेलिंग. प्रश्न तुम्ही पंचायत